आमदार श्री संकट आमोणकर यांचे पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करतो। श्री यतेंद्र मोराळकर सेक्रेटरी ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट त्यांचे स्वागत करण्याचे पुष्पगुच्छ देऊन श्री ब्रिजेश मणेरकर डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ जीसुडा, श्री गिरीश बोरकर चेयरपर्सन ऑफ मरमुगा म्युनिसिपल काउंसिल, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस राजेंद्र बोरकर यांचे पण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करतो। विनंती करता आमचे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू त्यांच्यानी येऊन पुरस्कार द्यायचे। श्री मंगेश औडी हेल्थ ऑफिसर अर्बन हेल्थ सेंटर डॉक्टर यांचे पण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करते। आपल्याला आमचे चेअरमॅन ऑफ जयंत जाधव इत्यादी पक्ष ग्रुपाची विनंती करता आमचे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू साहेब यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करते। तसेच जयंत जाधव यांचे भी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करते। आमचे म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर श्री सिद्धिविनायक नाईक यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करते। पुष्पगुच्छ देऊन सगळ्यांचे स्वागत झालेले आता विनंती करता की आमचे लाडके आमदार श्री संकटजी आमोणकर यांच्याने या उत्सवाच्या संदर्भात मार्गदर्शन करते। श्री संकटजी आमोणकर नमस्कार। खरंच खूप खुशी भोगता तुमका सगळ्यांना खबर आसा आणि सदांच माझी प्रायोरिटी म्हणटा ती आमच्या लोकांच्या स्पेशली आमच्या मुरगांवच्या लोकांच्या आरोग्याबद्दल आणि ती हेल्थ याची सदांच प्रायोरिटी घेतलेली आसा। आणि आज आमच्या मध्ये उपस्थित असा मुद्दाम एक आमचे ल्हानशे वेलनेस सेंटर इनॉग्रेट करपाक लागून तेजे आमच्या बरोबर आमचो गोवा राज्याचो हेल्थ मिनिस्टर तशेंच टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे सर वेलकम करतात। त्याच प्रमाणे आमचे ब्रिजेश मणेरकर आमचो सिद्धिविनायक ऑफिसर माझी उपस्थित असलेले जयंत जाधव डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाई बाकीचे माझे असल्या मुद्दाम आमचे शिक्षक डॉक्टर सकल बसलेले असतात। आमचं राजन गाणेकर आसा, विश्वजीत आमचो सकल बसलेलो आसा। तशेंच आमचे खूप जाण म्हज्या समोर दिसतात। आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रवींद्र भवनाचे सदा गुणशेखर, आमचो मंडळाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अविनाश नाईक, दोन्ही जनरल सेक्रेटरी जगदीश गवंडी, तसोच आमचो दीपक माशेलकर आणि बाकीचे सगळे आमचे मुरगांवचे जे हांगा उपस्थित आसात। आयज खूप आनंद जाता कित्याक जी वेलनेस सेंटर आयज हांगा आमी इनॉग्रेट केलेली आसा आणि सर हालींच तुमच्याच आशिर्वादान तुमच्या सपोर्टाचेर आमची जी RMD असलेली जी धाकट्याशा जाग्याचेर असलेली ती आमी शिफ्ट करून हालींच गेल्या म्हयन्यात एक व्हडल्या जाग्याचेर व्हरून तेजो एक बरो लोकांक आमच्या सगळ्याच्या लोकांक खूबसो फायदो जावपाक लागलेलो आसा। तेजे लागून तुमचे धन्यवाद करता। आमच्या डॉक्टरांनी तेजे भितर खुबशी मेहनत घेतलेली आसा आणि
तर आमचे ऑलरेडी तुमच्या आशीर्वादान तुमच्या सपोर्टाचे आमचे जे मुरगांवकारांचे सगळ्यांचे जे स्वप्न असलेले आणि हांवें तुमकां उतर दिलेले की आमचो मुरगांवा भितर हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे हॉस्पिटल हे 100% सगळ्यांचेर जातले आणि सगळ्यांच्या आशीर्वादान आयज आख्या प्रोसेस कंप्लीट जावन टेंडर जाल्लो आसा आनी टेंडराचो जो एवॉर्ड आसा तो खंयच्या तरी कंपनी एजन्सी एस टी कन्स्ट्रक्शन ताका दिल्लो आसा. सो बेगीनच्या बेगीन सराचो हांव टायम घेवन हांव बेगीनच्या बेगीन हे 26 जानेवारीच्या पयलीं आमी तें फावंडेशन घालपाचो प्रयत्न करता. एकूच अडचण बारीकशी अडचण येयल्ली आसा जी आमकां पिड्येनसून तो पास जावंक जाय तेच्या ती आमकां हांगा नेवीची एनओसी लागता. सो आमकां ती नेवीची एनओसी मेळपाक लागून मातसो टायम जाल्लो आसा तेच्या लागून ती मातशी उरलेली आसा तेन्ना आमी डेट फायनलायज करतली. सो एकदा ती एनओसी मेळ्ळी नेवीची काय इमिजिएटली आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटलाचे हे फावंडेशन घालून हे उतर हांव तुमकां सगळ्यांक दिता आमचे सर विश्वजीत राणेचे फुडें. आयज त्याच प्रमाणे जर मुद्दम तुमकां हांव नजर हाडपाक सोदता की हो आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा आनी हो मार्केट कॉम्प्लेक्स 2021 हो हेचें इनॉग्रेशन जाल्लेलें आनी इनॉग्रेशन जाताना खुबशी जशी उदक कनेक्शन ते मार्केट कॉम्प्लेक्साक नसले लायटीचे वायरींग सुद्दां जाल्लेले नसले हांगा फूल सिलविजीन आख्खे अंडरग्रावंड भरताले ताकी लोकांक येवपाक मेळनासलें आनी आमी ते ऑप्शनाक घालून आमची ऑलरेडी थोडी शॉपां गेल्लेली आसा 8 शॉपां कितें उरला ते आतां मंडे परत ऑप्शनाक येतले. सो ती जाल्या नंतर आमी हो फूल फ्लॅज हो मार्केट कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करपाक सोदता. सो ह्या फुडल्या म्हयन्याच्या भितर आमी हो कंप्लीट करपाक सोदता कित्याक हेजे अर्दकूट काम उरलेलें कित्याक जेन्ना हेजें इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना उदकाचें कनेक्शन लोकांक उदक सुद्दां नासलें हांगा लायटीचे वायरींग सुद्दां केलेली नासली. आतां हे सगळें करून घेतलेलें आसा सर सगळें तुमच्या सपोर्टाचे अंडर जी सुद्दां आमी करून दिलेले आसा तुमी सर तेच्या लागून तुमचे धन्यवाद म्हणटा. आनी हो मार्केट कॉम्प्लेक्स फूल फ्लॅज आमच्या लोकांक सडेकाराच्या लोकांक आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जावचो म्हणून तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता सर. सो हो उरलेलें काम जें आसा तें आमचें बेगीनच्या बेगीन तुमी करून दितले कित्याक तुमी सदांच आमकां सपोर्ट करून येयलेले आसा आनी तुमी सदांच आमी फर्स्ट टायम एमएलए तुमकां खूब एक्सपिरियन्स आसा बट तरी पासून तुमी सदांच आमकां हातभार लायलेलो आसा सदांच सपोर्ट केलो. खंयच्याच कामाक तुमी केन्ना आमकां ना म्हणूंक ना. आमची खुबशी लाडली लक्ष्मी स्किमीची खुबशी उरलेली ती सुद्दां तुमी आमकां घेवन दिल्लेली आसा. गृह आदाराच्या हेजे बाबतींत सुद्दां सगळे आनी प्लस आमची बाकीची जी कामां आसा ती सुद्दां तुमी आमकां खूब हेल्प केलो आसा. तेच्या लागून सदांच आमी सराच्या अभिनंदन म्हणटा आनी तेजो सपोर्ट आमकां स्पेशली आसा आनी आमच्या आख्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक लागून सदांच ते म्हाज्या बरोबर म्हाज्या वांगडा वावर केल्ले आसा सदांच आमकां सपोर्ट केल्ल्या कारणान हांव ताचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा येयल्ल्या कारणान त्या धाकटेच्या वेलनस सेंटर इनॉग्रेशन करपाक तुमची सगळ्यांनी हांगा उपस्थित लायली म्हणून तुमकां सगळ्यांक मनाक आदानसून धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. धन्यवाद श्री शंकरराव आमोणकर. तुम्ही जे मार्गदर्शनाद्वारे तुमचे जे प्रोजेक्ट तुम्ही पुढचे भविष्याबद्दल तुम्ही जे आशादायक चित्र निर्माण केला त्याबद्दल तुम्ही ते करपाक खरेच पात्र आसात आणि तुम्ही थोड्या दिसात सगळे गोष्टी करतले असे बाळगता. आणि त्याचबरोबर आजचे प्रमुख पाहुणे श्री विश्वजीत राणे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अर्बन डेव्हलपमेंट फॉरेस्ट टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग अँड वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे तुमका आता थोड्याच वेळात मार्गदर्शन करतात. नमस्कार. उपस्थित आमचो माझो मित्र बाब शंकर आमचे डायरेक्टर DMA श्री ब्रिजेश मणेरकर सचिव सिद्धिविनायक नायक आमचो राजेंद्र बोरकर डॉक्टर आणि बाकी सगळे काउन्सिलर सगळे हांगा जे उपस्थित आयल्या सगळे भाव भयण हांव आयल्यार प्रेसका खुशी जाता म्हणजे आनी नवी कंट्रोवर्सी कितें तयार जाता काय प्रमाण कितें भायर सरपाचें मेन म्हणजे कित्याक की आयच्या दिसा हे संकल्प आशिल्लो हे हेल्थ सेंटराचे एक वेगळे हेल्थ सेंटर आपल्या जागेर आतां संकल्पान ठरलेले आसा आनी तुमी जे हांगा बद्दल तुम्ही पळयतात आयच्या दिसा आमकां सगळ्यांक आरोग्याची खूब चिंता आसता
आणि कोणी असो, श्रीमंत असो गरीब असो, हांव तुका एक उदाहरण दिता. पयर म्हाजी आई बरी ना जाली, हांव गेल्लो जिल्हा परिषद इलेक्शनाच्या प्रचाराक आनी दीस रात प्रचार आयल्या उपरांत हांवें पळयलें तिजो प्रेशर आहा 80-40 आयल्यार म्हणजे आमचोच हेल्थ ऑफिसर, आमच्याच साखळेचे हेल्थ ऑफिसर तेणी मागीर एम्ब्युलन्साक घालून तुका सांगपाचो मुद्दो कित्याक आरोग्य कोण मंत्री आहा, कोण श्रीमंत आहा, काय कोण गरीब आहा, लास्टाक त्याच 108 वचूंक जाय आनी त्या हॉस्पिटला पर्यंत पावपाचो प्रयत्न सरकार जे करता ते आमी पळोवपाक जाय. हांव मंत्री पयलीं आसतना संतकरवाचो म्हाजो संबंद आतांच न्हू पूण गेल्या आतां 10-15-20 वर्सांचो संबंद आहा. आनी मेन म्हणजे कित्याक की 108 की हांव मंत्री पयलीं जालें तेन्ना म्हाजी एक कल्पना आशिल्ली की आमी एम्ब्युलन्स सर्विसीस गोंयांत हाडपाचें कशें. आयज हे देशाचे प्रधानमंत्री आणि आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान मोदीजीचे एक विचार आशिल्ले की अर्बन एरियाजांत बी जे काही गरज पडटा ह्या तरेचे आमी सेंटर ओपन करूंक जाय. आमी ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. पळय दिगंबर कामताचे मतदारसंघात आमी मोदी दोंगर आनी 2-3 कडेन आमी इनॉग्रेट केल्ले आसा. थंय आमी डायग्नोस्टिक्स पासून सगळे आमी आयस्टॅक नवे मशीनां आयस्टॅक मशीन म्हणजे तुमकां आनी खंय वचपाची गरज पडची ना. कोणाक साकराचो इश्यू आहा, कोणाक छातीन जर दुखले तुमी जर हांगा आयले तर तुमी ताबडतोब त्या मशिनाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां कळटलें की ट्रॉपिलिनाचे टेस्ट तुमकां 2-3 मिनटांतूच टेस्ट गावता की बाबा हार्टाचो रिलेटेड इश्यू आहा काय आनी म्हणजे डॉक्टर तुमकां ताबडतोब शिफ्ट करूं शकता. गोंय राज्यांत आमी प्रपोजल सरकाराक घातला की आमकां नवीन 100 एम्ब्युलन्सीस एडवान्स जाय. कित्याक आमचो आतां खूब टायम जालो तेच्या नंतर आमी कार्डियाक एम्ब्युलन्सीस एक 10-15 आमी प्रपोजल घातलेले आसा. मागीर हर्सलॅन्स घातलेले आसा, न्यू नेटल एम्ब्युलन्सीस घातलेले आसा आनी वेगवेगळ्या तरेन आनी मोटरसायकल एम्ब्युलन्स म्हणजे तुमचो हांगा हांव येतालो आयज पयर हांवें संकल्पाचो फोटो पळयलो लोकमताचेर डिजिटल हेजेर की तुजें हांगा एक भुरगें जमलेलें यूथ जमलेलें आनी बरो एक कार्यक्रम जाल्लो. फर्स्ट टायम हांव पावला ह्या रस्त्याचेर आनी ह्या ओव्हरब्रिजाचेर हांवें पळयलें एकदम सुंदर असो परिसर तेणी डेव्हलप केल्लो आसा. आयज ह्याच परिसरात ताबडतोब रिस्पॉन्स जाय जाल्यार आमकां मोटरसायकल एम्ब्युलन्सीची गरज आसा आनी ताबडतोब आमी ह्या कोस्टल बेल्टाचे टोटल कोस्टल बेल्ट कवर करपाचो आमी प्लॅन एक तयार करपाचो आमचो प्रयत्न चालला. आनी ह्याच तरेन आमी एमर्जन्सीक आमी योग्य तरेन आमी टॅकल करपाक जाय जाल्यार ताका फक्त प्लॅनिंग न्हू ते इम्प्लिमेंटेशन करून त्यो मोटरसायकल जाय आसूंक जाय. एडी मशीन बरोबर तो मनीस ट्रेन मनीस आसतलो ते आमी ऑलरेडी आमचे चालू आहा पूण पूर्ण कोस्टल बेल्टाचेर आमी दवरल्यार मनशेचें जीवन आनी एमर्जन्सी योग्य तरेन आमी रिस्पॉन्स आमी करूं शकता. नवे आमी कायदो बी केल्लो आसा. हांव मुद्दम एक सांगता की एडीचे मशीन खंयचेय जर बिल्डींग 50 फ्लॅटा वयर जर असले तर तेजेर पॅरामेडीक सोसायटी जाली काय कोण बिल्डर ते विकता ताका ऑक्युपन्सी गावची ना जो पर्यंत ते एडी मशीन आनी पॅरामेडीक तो ते एम्प्लॉय करिना म्हणजे एमर्जन्सी बिल्डिंगां जाली तो फर्स्ट रिस्पॉन्स तुमकां गावतलो आनी कोणाचें जीवन आमी वाचूं शकतले. हांव आयज मंत्री आसा सगळे डॉक्टरांक हांव एकत्र हाडूं शकता आनी त्या दीस हांवें पळयलें की लास्टाक तूं मंत्री आसूं कितेंय आसूं लास्टाक लकीली आमचो साखळीचो हेल्थ ऑफिसर ती महिला आशिल्ली तेणे येवन ते ड्रीप चडयले सगळें केलें. लास्टाक आमचे डॉक्टर बी बरें काम करतात पूण हो सेंटर फक्त सेंटर काय डॉक्टर काय नर्स हांकां हांगा उपलब्ध करून दिवपाची इच्छा ना. तेजे फुडें वचून काय एमर्जन्सी जर आसल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी आमचे हेल्थ ऑफिसर आनी मेडिकल ऑफिसर बरें दिता तुमकां सांगता. गोंया राज्यांत एकूच अशें राज्य आहा जे पळय आमी स्टेमीचो प्रोग्राम आमी चलयता आनी संकल्पाची एक इच्छा की हांगा आमी म्युनिसिपालिटी अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान आनी कांय गोश्टी करपाक जाय. हांव आयज हेजे पयलीं सांगता मागीर संकल्प कितें केला ते बी सांगता तुमकां. मेन म्हणजे कितें आहा की ह्या सेंटरान स्टेमीचो प्रोग्राम आयज म्हाजे वडील तुमकां उदाहरण म्हाजेच जिवनाचें दिता हांव. तेका जेन्ना तो मुख्यमंत्री सांगलो सरकार उडयल्लो तेन्ना आमी सांखळे आशिल्ले आनी हांव पणजे आशिल्लो. तेन्ना हार्ट अटॅक आयले तेन्ना युरो गायनीस म्हणून इंजेक्शन दिवचें पडटा पूण 4 वरां भितर आनी तेन्ना ब्रीज रवी नायक मुख्यमंत्री हांव गाडीन वचून तांकां मागीर फाटले सिटार आईचे मांडीर घालून मागीर हांवें गोवा मेडिकल कॉलेज तेन्नाचे गोवा मेडिकल कॉलेजान हाडपाचो हांवें प्रयत्न केलो. रवीन मागीर डॉक्टर हाडलो दुसऱ्या दिसा तो आमचे मदीं आयज ना पूण कितें आहा की आयज तेजें जीवन वाचोवपाक आमी शकले कारण युरो गायनीस आमी ताबडतोब आमी विदीन 4 आवर्स ते ब्लॉक्स म्हणजे हार्टाचो थोडे डॅमेज जायना. आयज आमी इलेक्शन दिता आयज ताबडतोब तुमचे ब्लॉक्स जितके ते ओपन करूं शकता ते ओपन करपाचो प्रयत्न आमी करता आनी लोकांक थंयचे थंय आमी ट्रिटमेंट दिवन मागीर आमी ताका गोवा मेडिकल कॉलेजान वचून इंटरव्हेन्शन करपाचो आमी प्रयत्न करता. तशेंच हे सेंटर ल्हान दिसले तरी बी ह्या सेंटराचो पूर्णपणे उपयोग ह्या परिसरातल्या लोकांक करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. तुमचे रक्त तपासपासून सगळ्या गोष्टी म्हणजे तुमकां कसलीच अडचण जावंक त्या तरेची फॅसिलिटी हांगा उपलब्ध आमी करतले. आनी टायम टू टायम हांवें एक प्रपोजल दुसरें घातलेलें आसा की आमी मंथली विकली वायज आमी स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट पूल करून आम्ही रोटेट करपाक जाय. म्हणजे आमच्या महिला खातीर बी एक वेगळे तरेन आमी एक वेगळे तरेची सोय आमी करूं शकता. हांव जे उलयता केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की कितें उलयता. काल आयज नर्सिसाचें आशिल्लें. नर्सिसाचें आमचें एक कन्वोकेशन आशिल्लें सेरेमनी. थंय बी तांकां तेंच सांगलें की बाबा तुमचो स्वभाव तुमी एक वेगळ्या तरेन लोकांचें जीवन वाचोवपाचो तुमी प्रयत्न करूंक जाय. आणि त्याच बरोबर आनी एक सांगता, गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज कित्याक आमी अशे विचार करता की लोकांक स्टेट केअर्स म्हणून हांव सदां भाशण तुमी आयकलें आसतलें खंय तरी सोशल मिडियाचेर, जे खंय मॅपिंग करून म्युनिसिपालिटी आसूं काय तुमचे पंचायत क्षेत्रान आसूं, आयज मॅपिंग करून जो स्ट्रोक पेशंट आसा, जाणटे जेरियाट्रिक पेशंट जे घरान आसता, आमच्या लोकांक जायना तांकां सांबाळपाक. कोण कसोय आसूं, ते आई वडिलांक सांबाळपाक कठीण आसता. आयज म्हाका बी कठीण जाता. हांव मंत्री आसलो तरी बी म्हाका कॅपॅसिटी आसली तरी बी म्हाका बी कठीण जाता. कित्याक वयर सकयल जायत आसता केन्ना केन्ना एज प्रमाणे तेंचे दुयेंस वयर सकयल जायत आसता. आणि म्हणून आयज स्टेट केअरचे माध्यमांतल्यान पयर आमी डावरलीत लोकांक डावरलीत आमी एक एक्झाम्पल आमी आमचे डॉक्टर आयरा म्हणून आमचे पयलींचे आशिल्ले तिच्या बरोबर गेलो. तिने एक पेशंट सांबाळपाचे जे ट्रिटमेंट ते दिता 2 आठवड्यान फिजिओथेरपी वचून दिता. तशेंच म्युनिसिपल क्षेत्रांत बी स्टेट केअर म्हणून आमी कमिशन ह्याच वर्सा आमी करतले. आणि हे माध्यमांतल्यान आमी पेशंट जो घरा कडेन आसता तो आनी खंय वचपाची गरज ना. ही अँब्युलन्स 108 सारखी आहा, ती अँब्युलन्स थंय येवन त्या मनशाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट घरा कडेन दिवपाचो तेजो प्रयत्न आसतलो. स्ट्रोकाचो पेशंट आसूं काय जाणटो पेशंट आसूं, तुमकां खबर आहा तुमी सगळे जे बसल्या तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कोण केन्ना आपलो पर्सनल विशय केन्ना भायर उलयना. पूण घरांत जर जाणटो मनीस आसल्यार ते मनशाक सांबाळपाक केन्ना केन्ना पॅम्पर्स बदलचे पडटा, केन्ना केन्ना मनीस कामाक आसता, म्हणजे कोण सांबाळटलो हो प्रश्न पडटा. तेन्ना स्टेट आज इंटरव्हेन करपाक जाय. म्हणून स्टेट आज खंय तरी जबाबदारी घेवपाची गरज आहा आनी त्या आदाराचेर आमी तें काम करून फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. संकल्पाचे एक विचार आहा की अर्बन डेव्हलपमेंटांतल्यान आनी पयशे आपल्या परिसरात मोडपाक जाय. हांवें ताका विनंती केल्ली आसा की तेच्या मनात जें कितें आसा तेणी दिल्यार ह्या वर्सा आनी मिटींग दवरपाचें म्हाका दिसता. आमचे एम.एल. कट्टरची जी आमची अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आहा त्या माध्यमांतल्यान तो पयसो आमी ह्या परिसरात घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एकूच लक्षात घ्या की हांवें म्हाका अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री कांयच खबर नाशिल्ली पयलीं. हे चुकून आयले म्हणून दिले आनी घेतले बी. आनी तेन्ना 70चो भाग जो आशिल्लो 70च्या भागात अर्बन डेव्हलपमेंटाचे 1 रुपया आमकां गावना. मुन्ना खबर आहा, मुन्ना सांगतलो. आनी तेणी मागीर योगायोग तेणी म्हाका कांय गोश्टी मार्गदर्शन केलें की ह्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी तशें आमी 70चो विकास करपाक आमी प्रयत्नशील आशिल्ले. आनी आयज तुमी थंय आयल्यार तुमी म्हणटले की बाबा ह्या तरेचे प्रकल्पी एक खेडेगांवांत काय एक रुरल कॉन्स्टिट्युन्सीन जावंक शकता. मागीर हांगा ह्या परिसरात जेन्ना संकल्प सारको धडधडाडीचो आमदार आहा हे सगळे गोश्टी हांवें तुमकां जे सांगल्या ह्या घरोघरी हे देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहा की प्रजेचे दारात प्रत्येक सेवा पावपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. ते पावल्यार जो मनीस ज्या मनशाक घरा कडेन प्रॉब्लेम आसता त्या मनशाक योग्य तरेची फेसिलिटी गावपाचो आनी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतले. हांव चड वेळ घेना. हे वेलनेस सेंटर जे आहा ते अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आणि हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान चलयले वयतले. आणि ह्या सेंटरान डॉक्टराक जे कितें फेसिलिटी जाय त्यो आमी उपलब्ध करून थंय आमी दितले. आणि थंय आतां मडगांव कशें चलयता स्पेशली मडगांवचे हॉस्पिटल थंय आमी डॉक्टर धाडपाचो आमचो प्रयत्न आहा. हे सगळे गोश्टी सिंक्रोनायज करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कावन्सिलराक बी जर कितें सजेशन्स आसले मुद्दम तुमी सजेस्ट करपाचे आनी सीओक जर सांगले मागीर म्हाज्या लक्षांत येतले. आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. हांव एक कित्याक सांगता तुमकां सगळ्यांक आयज आमी जेन्ना राजकारण आमी पळयता आनी जेन्ना आमी राजकारणाची दिशा आमी पळयता म्हाका तरी दिसता की जो मनीस बरो काम करता ज्या मनशाची इच्छा शक्ती आहा जे संकल्पा कडेन आहा आनी त्या तरेचे व्यक्तिमत्व फुडें व्हरपाचो सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. आमी सगळे हांव बी खंय ना खंय हांवें सुरवात केल्ली आनी सुरवात केल्या उपरांत मागीर म्हाज्या मनांत वेगवेगळे विचार आयले. घरांत जी परिस्थिती आशिल्ली फुडें मागीर कितें जालें आनी आयज आईक कॅन्सरान तिका त्रास जे जाता ते सामान्य जनतेक त्रास जावंक न्हय म्हणून आमी त्या तरेचे एक वेगळे तरेचे डिसिजन्स घेवन लोकांक त्या तरेचे एक सिक्युरिटी एक हेल्थाचो कवच दिवपाचो सरकार प्रयत्न करता. हांव चड वेळ न घेता. हांव आभार व्यक्त करता संकल्पाची म्हाका संदी दिली ते हांगा येवपाक. आनी तुमकां आमी लेट डावन करचे ना. सरकार आनी आरोग्य खात्याच्या माध्यमांतल्यान जे कितें गरज पडटा हांगा करपाक ते करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले. आनी इतलें सांगून परत एकदा की तुम्ही सगळे लोक हांव पळयता की संकल्प बरो व्हडल्या प्रमाणात एक वेगळ्या तरेन युवा शक्ती आनी लोकां बरोबर काम करता. देवानी ताका तशेंच बरो ताकद दिवची. आनी 12 म्हयने उरल्या. 12 म्हयन्यात कितें करपाक जाय त्या 12 म्हयन्यानूच करपाक जाय.
आणि त्या 12 महिने जाले उपरांत मागीर लोकां कडेन आमकां वयचें पडटा. हांव जर लोकां कडेन वचत आसता ते म्हाका कोण तरी विचारता अरे तुजी पोतां वाडत चल्ल्या म्हणून आता 4 वर्सां जाली आयतार आतां कितें करपाचें लोकांचो विश्वास आसा जाल्यार लोक वाडटले न्ही. पूण त्याच बरोबर विश्वासा बरोबर लोकांची अपेक्षा बी आसता. ते अपेक्षा अनुसार आमी काम करपाक जाय आणि ते अपेक्षा भंग करपाक दिवपाचे ना. सरकारान ते काम करपाक जाय की लोकांच्या मनान जे आहा तेच काम करून आमकां फुडें वचपाक जाय. म्हाका खात्री आहा की हे सरकार संकल्पाक प्रत्येक दृश्टिकोनात तेका पाठिंबो दितले आणि आम्ही तुमच्या बरोबर सदैव आसतले इतलेच सांगून माझे 2 शब्द पूर्ण करता. जय भीम.